एक टायम सांगचो बाबा अमके टायमार बाबा हो इन्सिडंट जालो म्हणून तो अजूनही म्हाका सांगूंक पळयना पुलिशेनूय त्यांनी रॉंग स्टेटमेंट दिला तुमकां तेणी फटी इन्फॉर्मेशन म्हाका त्यांनी फोन करून सांगला की ताका फीड येयल्या म्हणून म्हाका त्यांनी सांगला फीड येयल्या म्हणून आता पंचनामा हितून पोस्टमार्टमाक फिडीचो खंयच इन्वॉल्व ना फक्त तो हांगाच रावता तो वयर जाता म्हाका तुमकां टायमार जर कळयलें जाल्यार तुमी उपाय हांव कितें तरी उपाय करतालो म्हाज्या भावाक घेवन हो म्हाजो भाव लागीं आसा हो म्हाजो भाव इलेक्ट्रिशियन ताका कितें तरी बाबा अनुभव आसा तो कितें तरी बाबा खंय ना खंय हांव कंपनीची गाडी मागयतालो कितें ना कितें तरी हांव उपाय म्हाज्यान जाता तो पर्यंत हांव उपाय करतालो म्हाज्या पुता वाचोवपाचो पूण म्हाका खंयसरूच तेंच्यांनी 1% म्हाका चान्स दिवंक ना कितें सेफ करपाक कितें जालें पळय तें आमकां सांगचें न्हू फॅमिलीक पयलीं आपल्या फॅमिलीक आपल्याच डावट येता कित्याक तेणी आपली आपली फॅमिली तेका एक्ट करपाचो रायट नासलो पयलीं आमकां इन्फॉर्म करचें आसलें की बाबा आपल्या फॅमिलीचो तेणी ओपनच घेतले आमकां आतां ही गोवन केस म्हणजे ताका कळ्ळी तेन्ना तेणी आपले म्हाका जर दिसता की ही गोवन केस जाली आतां तेणी आपल्या आपूण कसो सेफ जातलो ते पळयलें आपल्या हो गेलो जबाबदारी आपूण आतां कसो सेफ जातलो हे तुमी विचार करून तेणी फॅमिली आपल्या फॅमिली गोळा केली माझी फॅमिली हॉस्पिटलांत पावच्या पयलीं तेणी सगळी फॅमिली कित्याक येवपाचें हांव हॉस्पिटलांत पळोवन अजाप ही कित्याक हांगा इतके काय म्हणून तेणी कित्याक कितें करूंक सोदलें तेणी त्यांचें नाव कितें म्हटलें केदार कृष्ण मांद्रेकर तो इलेक्ट्रीक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान लायन हेल्पर कामाक आसात पूण तांकां तूं तुज्या फॅमिलीक कित्याक गोळा केलें आपली फॅमिली तुजे फॅमिलीक म्हणजे तुजी बाजू सेफ करपाक हॉस्पिटलांत आमची मनशां घरा कडेन पावच्या पयलीं हेजी सगळी फॅमिली हॉस्पिटलांत म्हाका सांग पळय चेडो कोणाचो चेडो कोणाचो आमचो मनीस न्हू तूं आमकां इन्फॉर्म करप आसता आमकां इन्फॉर्म कर न्हू कोणाक तरी सांग न्हू तूं म्हाका चेडवान फोन केलो हांव कितें म्हूण सांगू भाव तुजो गेलो म्हूण सांगू ताका आयज जाल्यार हांव कामाक आसा हांव शूट केल्या जेन्ना ऑलरेडी हांव तेज्या फुड्यान आसा हांव एम्बुलन्सान बसला तेजे जेन्ना हात घेवतले तेन्ना पळय तकली अशी जावंक जाली हांव सिस्टरी बी जाता सिस्टर म्हाका विचारता तेजी एज कितें तो कितें करतालो तुजी एज कितें तूं कामाक खंय आसलो कितें म्हाका सिस्टर हांव विचार सिस्टर सिरियस ना राव रे सिस्टर सिरियस ना राव रे सिस्टर सिरियस आसा केस म्हणटा सिस्टरीक हांव राव रे म्हणटा तरी हांवें कांयच घडके म्हाका कळ्ळें तर हेंच्यांनी हांव इतकेच तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता म्हाका हेणी एक्झॅक्ट टायम सांगपाक जाय बाबा अमक्या टायमार हो इन्सिडंट घडलो कित्याक नक्षत्र म्हाका पळोवंक जाय म्हाज्या पुताचे आतां म्हाजो पूत म्हाका परत मेळचो ना तेन्ना म्हाका तेजें नक्षत्र पळोवन तेजें कितें बरें वायट म्हाका तेका सारको तेज्या आत्म्याक म्हाका पूर्णपणे शांत दिवंक जाय हांव तुमचो रिक्वेस्ट करता पुलिशे कडेन रिक्वेस्ट करता की तो पंचनामा जर तेंच्यांनी केला पळय तो आज हेजेर बातमी सगळी ती मातशी चुकीची येयल्या जावं कोणाकडे मिस्टेक जाता तेन्ना ती बातमी तुमी परत सारकी करची आनी परत फाल्यां तो पंचनामा करून म्हाका व्हरचो आनी तो पंचनामा करून घेवचो इतकें तुमचे हांव रिक्वेस्ट करता दुसरी गजाल ते जेन्ना तो पंचनामा करपाक गेल्लो म्हणटा पळय थंय कांयच ना जेन्ना म्हाज्या पुताक जेन्ना हांवें तो माउथ टू माउथ जेन्ना दिले तेन्ना म्हाजे कामाचे बॅग आसलेले ते बॅग हांवें थंयच उडयलेले आनी ताका हांवें वचून उक्ती लावन ताका हांवें हें दिलां आतां ते बॅग थंय आसा काय तेंच्यांनी ते सगळे पुरावे नश्ट करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केला ते कांयच ना म्हणटा ते जाल्यार ते मातशें परत पंचनामा करचो इतकें तुमचे हांव रिक्वेस्ट करता आता तो ज्या घराचे काम चालवलं तो घर मालक असलो घर मालकूय आसा थंयसर आनी घर मालकूच तो इलेक्ट्रिकूच खंय तुम्ही काल रिपोर्ट दिला पळय एका कोणी तरी तो कॉन्ट्रॅक्टर तो लायन हेल्पर जे वांगडा असले आता गव्हर्नमेंट ते लायन हेल्पर तेंच्याकडे कितें ते लायन सर्टिफिकेटूय तेंच्याकडे आसची ना लायनमॅन सर्टिफिकेट जाय पडटा काय नसतलें तेंच्याकडे तुम्ही ते रिपोर्ट तो मिसअंडरस्टँडिंग केला कॉन्टॅक्ट केला पळय ती म्हाका चौकशी जावन डिटेल चौकशी करून म्हाका न्याय दिया तुमचे कडेन हात जोडून हांव विनंती करता म्हाका न्याय दिया म्हजो पूत म्हाका फिटाचो घालला पळय फेक फीट जाल्यार पोस्टमार्टम म्हाजे खंय तरी मातशें तुमकां सांगपाची गरज ना तुमकां खबर आसतली फीट म्हणजे कितें आनी शॉक म्हणजे कितें तें
तेन्ना तुमच्याकडे केन्ना आमच्या घराण्यांत बाया पडटा तुज्या माझ्या घराण्यांत कोणाकूच फिटूचो प्रॉब्लेम ना ही पळय ही जाणटी ही पळय म्हाजी चुलती म्हाजी जाणटी तिका विचार केन्नाच आमच्या घरांत कोणाकूच ही पळय फीट ना आणि तुम्ही कशें म्हाका सांग तुमकां कशें फॅमिलीक कळटा ताका फीड येवन पडली आणि ही म्हाजी ही जाणून भाभी पडली. जेन्ना हो, important आता. आमी तुमकां कशें विचारच्या कळटा? पयलींच ती त्या भाभीक म्हाजे सांगता फीड येवन पडल्या म्हणून तो फीट येवन पडला म्हणून तुमकां कशें हो, खबर? एकदम हे तुम्ही न्हू. ताका थंय पळोवंक गेल्यार तुम्ही कोण थंय पळोवंक वचोंक ना हांवें ताका पयलें माझे नाव कितें सारकें कोणाचें केदार केदार मांद्रेकर मांद्रेकर. कृष्णा मांद्रेकर केदार कृष्णा मांद्रेकर तो साखळे सगळे आसता सगळ्या सर्वांच्या हेका आसता तो थंय कामाक आसता. कंप्लेंट बीन तशी कितें करपाचें म्हणजे थंय कंप्लेन म्हणजे म्हाका न्याय जावं आमकां पयलीं न्याय गावलो आमकां काय प्रॉब्लेम म्हाका न्याय जावो आमकां आतां ते रिपोर्टूच फटींगपणा दाखयता सगळी फटींगपणा करता कित्याक फटींगपणा करता आतां तेणी म्हाका घरा कडेन येवन तरी म्हाज्या रिक्वेस्ट करून तरी म्हाका सांगचें आहलें राजेश म्हाजे कडेन चूक जाली बाबा म्हाजे कडेन अशी अशी मिस्टेक एक जाली मेन म्हणजे टायमिंग लिपयला Timing लिपयला. आणि दुसरी आता रिपोर्ट केला साताक तो तूं म्हाका फोन पंचनामा. केलो कित्याक ते म्हाका सगळे फोन केलो तूं हे केला. घोळ केला. लेट जाता म्हणून परत म्हाका 9:30 फोन करून सांगता की म्हाका फीट येवन पडला म्हणून आयज फीट गोंयांत पोस्टमार्टमाचेर फीटीचो कांयच भितर हें ना फक्त तो शॉक येवनूच हें जाला म्हणून आसा तर म्हाका एक रिक्वेस्ट करता तूं पंचनामा कोणी केला पळय तर म्हाका व्हरून पंचनामा करचो थंय कांयच एविडन्स तेंच्यानी धरून तेंच्यानी सगळे एविडन्स लिपोवपाचो प्रयत्न केला ते तुमकां सांगू शकता तूं गेल्या उपरांत ताका हॉस्पिटलान येता हय ऑफकोर्स हांव गेला पण 5 मिनटान हांवें घातला एम्बुलन्सान हांवें घातला आनी हांव एम्बुलन्स सिस्टम बदला आमी येयला हांगासून तुमकां पावपाक 15-20 मिनट ऑफकोर्स तूं पावच्या पयलीं एम्बुलन्स पावली ना पावो ना. ना पावो म्हाज्या उपरांत 5 मिनटान हांवें त्या तोंडान हे बीन दिवन मागीर 5 मिनटान हांवें ताका विचारलें आरे गाडी तरी आपयल्यात रे का म्हणून जाल्यार हांव म्हाजें हांवें दवरलें कितें ताका कितें कोणाक तरी बसून म्हाज्या गाडयेर बसून ताका हाडटलो म्हणून पूण ताका हाडपाची परिस्थिती नासलेली एविडन्स कोणी लिपोवपाचो प्रयत्न केला म्हणटा तेंच्यांनी आता काम आतां करताले पळय. हे म्हणजे काम करताले आणि जे घर मालक आहा तेजे घराचे सकयल म्हणजे ते सकयल रनिंग आसा सगळे आणि हे आतां न्यू केला जर तेंच्यांनी एविडन्स सगळं लिपोवपाचो प्रयत्न केला घर मालक तेन्ना घर मालकाक इन्वॉल्व चौकशी घेवचो. प्लस हे लायनमॅनूच आसतले दोघे. हेंच्याच तुजेर मातसो न्याय जावंक जाय. चौकशी घेवचो आमकां न्याय तो इम्पॉर्टंट तो स्वता पळयला. तीग जाण काम करता पोलिसांचे फोटो जे आसा तेतून तिजे क्लिअरन्स कांयच जाता की काय ना निवळ आसा. कितें तर बी नासलो सगळो तुमच्या म्हणटा तो घात हो घात हो घात घेतला आमचो घात केला तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी ते फायनल कितें ते सारकें जावंक जाय न्याय आमकां सारको जावंक जाय. पंचनामा आणि हो तुमचे परत जावंक जाय. करता प्लस दुसरो पंचनामा परत जावंक जाय. जर तो साहेब म्हणटा की थंय कांयच नासलें न्हू कांयच नासलें तो वायर ना काय ना ताका शॉक येयलो खंयचो हो दुसरो प्रश्न आसा ताका शॉक येयलो खंयचो आणि रिपोर्टाचेर हांव म्हाका घेवन पंचनामा करचो परत परत त्या घराचो दुसरी गजाल जेन्ना हॉस्पिटलांत जेन्ना पुलिसांनी पंचनामा केलो म्हाजी भावजय पुलीस तिका एक्सपिरियन्स आसा तिणी सांगलें आपूण भितर येता म्हणून तर तिका भितर घेवंक ना कित्याक घेवंक ना तिका भितर एज पर पुलीस डिपार्टमेंट म्हणून तिका भितर घेवंक जाय आसली जेन्ना हॉस्पिटलान हें केलो पळय तेचो तेन्ना तिका भितर घेवंक जाय आसली म्हाज्या भावजेक भितर घेवंक जाय आसली तेंच्यांनी त्या पिसीन भावजेक म्हज्या भायर घातली कित्याक घातली तुमी कितें एक सायड कितें पॉलिटिक्स घेवंक सोदता म्हाका खबर ना पूण म्हाज्या भावजेक भितर घेवंक जाय आसली पंचनामा करताना तुम्ही कितें शॉकूय येवंक ना म्हणटा ताका आतां शॉक आतां पंचनामा शॉक येयला म्हणून आमकां प्युअर कळ्ळें न्हू. पोस्टमार्टम रिपोर्ट येयलो पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो शॉक न्हू आमी पयलीं समजलेले तेन्ना ताका हांवें मावळींच्यान हांगा हाडलो तेन्ना तो काळो बीन काय म्हणून जेन्ना वर देड वर जेन्ना तो हॉस्पिटलान उरलो आनी हॉस्पिटलान पंचनामा करून ताका भायर काडलो हांव पळोवन ताका अशा अक्षरशा काळो काळो जालो गोड म्हाज्या पुताचे म्हाजे आंगेर धवे धवे तांबडे तांबडे समज काळे पुळपुळीत पडले म्हाज्या पुताचे आमी समज ताका स्नेक कितें जाला कितें जाला म्हणून आमी वगीर कोण एटॅक येवं शकता पूण आमी म्हणून आमी वगीर जाले जेन्ना पंचनामा हेजो रिपोर्ट येयलो पोस्टमार्टम तेन्ना आमी परत शॉकाक जाले आनी शॉकाक इतके जाले की हेंच्यांनी आमचे कडेन 110% म्हणटा तशी आमची विश्वासघात केला आमचो. विश्वासघात केलो आमचो पूण परत तो पंचनामा करचो अरे कितें लिपोवपाचो